गोंयान पर्यटन हंगाम चालू आशिल्ल्यान गोंयान व्हडा प्रमाणान पर्यटकांचे येवप चालू आसा. ताचो फायदो घेवन दर्यादेग वाठारांत व्हडा प्रमाणान रेव पार्टी जातात. तातूंत व्हडा प्रमाणान ड्रग्स विकतात असो आरोप गोंय फॉरवर्डाचो नेतो शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकारान पणजेंत पक्षाच्या कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. दर्यादेग वाठारांत जावपी रेव पार्टीचो थळाव्या लोकांक त्रास जाता. लोक कागाळी करतात, मात सरकारी यंत्रणा कारवाय करना अशें आमदार पालयेकार म्हणटा. रेव पार्टीज, ड्रग्स पार्टीज ह्यो सारको उंच जाला. प्रचंड प्रमाणान ह्या पार्ट्यांचो हैदोस किनारपट्टी भागाचेर चालू आसा आणि अशें दिसता की सरकार निष्क्रिय जाला काय कितें. अजिबात सरकाराक रस ना ते अंमली पदार्थ आटोक्यान हाडपाचो. त्यामुळे अशें दिसता की सरकारूच हे ड्रग्स चलयता काय कितें. आणि अशें जर सरकार करता जाल्यार म्हजी एक कळकळीची विनंती आसा की आमची जी भावी पिढी आसा ही भावी पिढी ह्या अंमली पदार्थापासून बरबाद जावची न्हू. तेचेर बेगोबेग आणि वेळाचेरूच बंधन येवप ह्या ड्रग्साचेर, ह्या अंमली पदार्थाचेर ही काळाची गरज आसा. आणि त्या दृश्टीन हांव मागणी करता सरकारा कडेन आणि विशेषतः गृहमंत्र्या कडेन की ह्या अंमली पदार्थाचे जे लोण सर्वदूर म्हणटा तशें सबंद गोंयान पसरलेले आसा. केवळ आता किनारपट्टीच उरूना तर खेडोपाडे सगळी कडेन ह्या ड्रग्साचे लोण पसरलेले आसा. ड्रग्साचो व्यवसाय जाता किंवा पार्टी जाता, कितें जाता रेव पार्टी, जाल्यार आपल्याक तुमी हे हाडून दिया, आपूण तेजेर कारवाई करता. ताजे बद्दल हांवें अर्ज केलो मुख्यमंत्र्यांक 15/11/2019 आणि तातूंत भितर खंय खंय ड्रग्स चालू आसा ताजे सगळे फ्लायर हांवें दिले मुख्यमंत्र्यांक आणि कन्सर्न सगळ्या डिपार्टमेंटाक. आता अशें जाता की उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांतल्यान एक परवानगी घेतली वयता सावणा बद्दल आणि उपजिल्हाधिकारी जो त्या तालुक्याचो आसता, उदाहरण घेतलें जाल्यार आमच्या बार्देस तालुक्याचो उपजिल्हाधिकारी, तेचे कडल्यान ह्या किनारपट्टी भागातले जे ड्रग्सवाले आहा ते परवानगी घेता सावंड वाजोवपाक आणि हो सावंड वाजयता आणि उपजिल्हाधिकारी तेका रातच्या 10 पर्यंत परवानगी दिता आणि त्या परवानगीचो फायदो घेवन हे ड्रग्सवाले सबंद रातभर सकाळपर्यंत धुडगूस घालता. माझी अशी विनंती आसा की जिल्हाधिकारी कचेरी कडेन म्हणा किंवा संबंधित जे अधिकारी आसा की अशा तरेच्यो परवानगी खरें म्हणजे नाकारूंक जाय, जेणे करून अशा तरेच्या अंमली पदार्थाचे लोण सगळे कडेन गोंया भितर पसरलेले आसा आणि त्या एका परवानगीचो फायदो घेवन हे अंमली पदार्थाचो व्यापार जो चल्ला वो प्रचंड प्रमाणान चल्लेलो आसा. आणि अशें दिसता की मुख्यमंत्री जो गृहमंत्री आसा ह्या राज्याचो तो असमर्थ ठरला काय कितें अशें एक नजरेक येता. तेचेर वेळेच बेगीन बेगोबेग कारवाई करची अशें दिसून येता की गृह खातें हें निष्क्रिय जाल्लें आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की जर मुख्यमंत्र्यांकडे हे गृह खातें सांबाळपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातलो एखादो लायक असो मंत्री तेका हे गृह खातें सोपोवचें, जेणे करून एक आळो बसतलो ह्या अंमली पदार्थाच्या ह्या व्यापारीकरणाक. माझी विनंती आसा सरकारा कडेन. म्हाका दिसता किनारपट्टी भागाचो आमदार आणि आजचो मंत्री बाब मायकल लोबो आसा तो बरें काम करता आणि जर त्याच्या ताब्यान हे गृह खातें सोपयलें
जाल्यार एक वेळ ताका आळो बसोवंक शकता अशें म्हाका दिसता. म्हणून म्हाजी विनंती आसा सरकारा कडेन की मायकल लोब आसा हे एक समर्थ आसतले अशें म्हाका दिसता हे खातें सांबाळपाक. आज परत पार्टी आहा, फाल्यां आसा, म्हणजे हें कितें. आतां हांव त्या पार्ट्यो ज्यो प्रत्येक आठवड्याक प्रत्येक दिसा गणीक जाता, हांव कितें तें सदां उठोन काडूंक बसों तें खंय खंय पार्ट्यो चलता त्यो हांवें त्यो काडपाच्यो. हे खरें म्हणजे गृह खात्याचें काम आसा. आमचो जो स्थानीक पुलीस निरीक्षक आसा तो ह्या ड्रग्सवाल्यां बरोबर गाडयांनी भोंवता. तेचे जो स्थानीक आतांचो पुलीस निरीक्षक आसा आनी त्याच्या बरोबर त्याचे सगळे उपनिरीक्षकूय ह्या ड्रग्सवाल्यांच्या गाडयांनी भोंवता आनी हे सगळे लोक पळयता. हेचेरसून अशें दिसता की हे सरकारूच चलयता ड्रग्स काय कितें म्हणून.